Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमकां समेस्तांक मालगड्यांच्या दिसाचे शुभाशय. थोड्यांनी चिंतूंक सुरू केलें आमकां गाल्याक फात मोदे मोदे एक दोन पिके केसांची हात तुमकां सोमेस्तांक गाल्याक आज ना फाल्यां देवान दवरल्यार तुमी मलगडे जातल्यात. त्या देखून त्या दाळा शुभाशय पाठोवंक हांव आसतलो गी नांगी गोत्तना त्या देखून आज तुमी सकट इतलीं जाणां हांगा आसात त्या देखून आज तो शुभाशय पाठोवचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या बापायन त्या पुताक मोगान वागयलें. ताणें इसारलेलें सकडी ताका दिलें. सरी सुमार तो 30 वर्सांचो जाताना सकड आवय बापाय कशें चिंतात की तशेंच ह्या बापायनी चिंतलें पुताक एक खासार करेसय. उरले जेंगे तें जोडून दवरले सकडी पुताच्या काजाराक गडदयेन करसिले. आयिल्ल्यांक कबाब ओबू पुरा दिलें. सकडाच्या तोंडार एकत उतर खोलें खाजरिया खोलें खाजर खोलें खाजर. ससून घरा आयली. बापायची भूदू पुताक जाता म्हणून सुणेक जाल्ली ना. लोब पुताच्या खणांत ताणें पुंकूंक सुरू केलें एकत तो ना हांव. टॉस घाल हेड या टेल. अकरेक कशें संवसारांत घडटा की लास्टाक विन्न जावचें कोणें म्हाका गोत्तू ना तुमकां गोत्ता. विन्न जावचें कोणें तुमच्या घराय तेंत आसतलें गे त्या अनुभवांत तुमच्या तोंडांत हांव तें आयलांच जाल्यार सूण विन्न जाली. सो 2 बॅगांनी बापायचें वस्तूर भरलें आनी आखरेक अनाथ आश्रमाक ताका सोडया म्हूण सांगून पूत आनी सुणू सांगाता बापायक काण घेवन अनाथ आश्रमाच्या बागलार थंय रावली. थंय रिसेप्शनिस्टान तांचे एड्रेस आनी पुरा काण गेले. कारार आसली बॅगां हांव काण घेवन हाडटा म्हणून पूत आनी सूण गेल्ल्या वेळार रिसेप्शनिस्टान बापाय लागीं सारलें तुका AC जाय गी TV जाय गी. बापाय म्हणालो म्हाका AC आनी TV जाय म्हळ्यार परत्यान तीन दोगांय लढाई करून पडटात. म्हाका AC नाका फॅनी नाका म्हाका 3 पटी जेवंक एक वाटली आनी तांतू इल्लें शीत आनी कडी आसल्यार पुरो म्हणालो. बॅग काण घेवन सूण आनी पूत भितर येता आसतना ओ बापूय त्या अनाथ आश्रम सोलोनासच्या पाद्राबा लागीं उलोवन आसा. परत्यान सुणेक डावट मारून सुरू जालें ओ कलिंगी खेळटे आसा. फाटल्यान रावन सुणेन गोवाक एक दिलें. हें इन्स्ट्रुमेंट तांकां मात्र गोत्ता आसचें खंय खंय DJ म्हणून. तें केल्ल्याक आनी दिल्ल्याक मात्र कळटा बाकीच्यांक खंय कळना. तक्षण टक्क करून ती स्लिपींग मुडार आसतात. ओके कळ्ळें. ओ पूत वचोन बापाय लागीं सारलें पप्पा तुका पाद्राबाची वळख आसा गे. पाद्रा म्हणालो वय म्हाका ताची वळख आसा.
कित्याक म्हळ्यार 30 वर्सां आदीं ह्यात अनाथाश्रमाक हो मनीस आयिल्लो म्हज्या अनाथ आश्रमांत आसल्ल्यांक एक जेवण दिवंक म्हणून आयिल्ल्या वेळार त्या अनाथ आश्रमांत आसलो एक ल्हान भुरगो जेवण वाडटा आसतना ह्या मनशाचे पांय ताणें धरले भिरमोतीन भरलो तो मनीस त्या भुरग्याक म्हाका दिया म्हूण सांगून घरा आपोवन व्हरून गेलो ताका बऱ्या रितीन ताणें वागयलें म्हूण चिंता तो पूत खंय आसा गी म्हाका कळीत ना. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बापायक अनाथाश्रमाक गेल्लो दुसरो कोणीय न्ही, अनाथाश्रमांत हांव आडल्लो तोच पूत. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करता आसतना प्रस्तुत आधुनीक काळार आमचे मलगडी खंय आसात तांकां खंय दवरला म्हणलें आमी ध्यान करूंक आज पवित्र सभा आमकां आपयता. आयची संस्कृती यूज अँड थ्रो, उपयोग कर आनी काडूडय. एक काळ आसलो पळय तुमी ल्हान आसतना नवें पेन काणगोवचें म्हूण सांगल्यार फेस्त वयगी न्ही. एक 2 त्या वेळार 1 रुपया आसलो एका पेन्नाक, 25 पैशांक रिफील मेळटाली.